सो हे आता मार्केटाचे ओल्ड जे शीट्स आहा वयल्यान रोथिकाचे ते सगळे ते काडटा, ते काडून ते नीव घालता. सो ते सिस्टमॅटीक ते आतां करून दवरतले, कित्याक पयलीं अशी तेशी ते वायरींग कनेक्शन आहा कितें आहा ते सिस्टमॅटीक ते करून दवरूंक जाय. आनी एक्चुअली टेस्टिंग देवून करूंक जाय ते. आनी कित्याक ते हिटीन बिटीन वायर कितें जाता लागीं आहाय ते सगळे हें जाता आनी तेका लागून उदक काडूंक शकता. सो ते आख्खें शीट काडटा, नीव घालतले आनी हें कितें हें लागीं कितें वयरी बी धरली आहा एक्चुअली तेका लागून वयरी लायटी आहा कनेक्शन आहा आनी वयल्यान तेणी स्टॉक दवरलो आहा. सो ते सगळे क्लियर करतले तें बरें वयल्यान कितें उजो लागना जावपा वर्सान. ओके, तेका लागून तें बरें पडटा. सगळें ते काडून नीव घालपाचें. ओके, तें आतां ओल्ड जाल्लें आहा. सो ते नीव घालपाचें तेंचे प्रोसिजर आहा ती आतां ते हें करता. तेका लागून आमी एक गाडी प्रोविजन करून दवरली आहा हिंगा. तें जावप सांगूं जायना कितें जातलें केदो ना. ते वेल्डिंग मारता, वेल्डिंग तो कोंडे उसपेटला ते व्हडले का सांगूंक जायना. वेल्डिंग देखून पोंदा कितें आहा ते काडटा सगळें क्लीन करतले वायर देखून. हें जें काम आसा पळय तें आमगेलें निवेर जावन करया म्हणून त्या रिक्वेस्टाचेर करून करून आतां आमी हें आयच्यान काम स्टार्ट केलां. ते सांगून आतां 10 तारखेक म्हणून प्रॉमिस केलें म्हणून आतां 12 तारखेच्यान केलां. पूण ही लायन पळय आसा गेट नंबर 1 गेट नंबर 5 हे काम तेंच्यांनी आतां स्टार्ट करून आपूण 12 दिसांनी दिता म्हणून सांगलां. कित्याक वयले शीट्स आसा पळय ते सगळे काडपाच्यो. त्या लोखंडाचे वयर हायट घेता कशी घेता ते सांगतले आमकां. पूण हें काम तेणें 12 दिसान आमकां कंप्लीट करता म्हणलां. तशें आमी काल म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर येयल्लो, मार्केट इन्स्पेक्टर येवन तेंच्यांनी ऑलरेडी शॉपकिपराक सगळ्यांक सांगलें खबरे हें तुमी जाता तितले फालच्यान बीन बंद करात. आनी ते आमच्या शॉपकिपरान सगळें आयकून ते रेडी जाल्यात. आनी एक फेस आसा पळय ही एक फेस म्हळ्यार एकूच लायन, ही एक लायन आसा ती सद्या 12 दिसांनी आमी कंप्लीट करता म्हणून सांगलां. तितूंतल्यान आयज काम स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. काम कसलें आहे सध्या? काम सद्याक हें काम आसा पळय सगळें रुफींग सगळें चेंज करपाचें. सद्याक आसा तें प्लास्टिकाचें ते अशें पडल्यारूच सगळें फुट्टा तें काम जालें. तितूंतल्यान सगळ्याक मागीर मदीं लायटीच्यो वायरी पळय तुमकां रस्त्यार कशी कशी दिसता त्यो सगळ्यो काडपाच्यो आनी मदीं फिक्सर घालपाचें. ताका मदीं लायटी येतले सारके ब्युटिफिकेशन टायपचे सायडींतल्यान हे गोंदळ येतले. प्लस तुका पेवर्स येतले हांगा सगळ्याक. पेवर्स म्हळ्यार टायल्स कशे येतले ते सगळे आख्खे मार्केट बरो सगळ्याचो प्रोजेक्ट आसा. तशें सगळे गेटी नीव, सगळे नीव गेटी सगळे सायडीच्यान सगळे नीव गेटी. म्हळ्यार तुका परते आनी हें म्हणटा ना भितर उदक पडपाचें म्हळ्यार अशें कितें जाता हें आतां हितूंतल्यान चडशे खूब जाणांक गळटा. आनी आमी कितें सांगलां हें जशें काडलें म्हणटकीर आतां मदलें हें दुकान आसा पळय तेंगेर हें अशें दिसता तें आनी दवरप ना, तें सारकें निवळ करपाचें. एकदां हें जालें म्हणटकीर हें क्लीन दिसता तुका. हेचो सगळो खर्च तो कोण खर्च करता? आमगेलो एमएलए फंडांतल्यान. एमएलए फंडांतल्यान कितलो असो एस्टिमेट तेणें हेजो 2 crores सुमार केला. मोर देन 2 CR फूल मार्केट. हय फूल मार्केट.